नमस्कार. मिगल नाव ऐश्वर्या पै. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कुलोक उजागर, अंजनी पुत्र पवन सुत दामा, जय श्री राम. आज हांव तुमकां सीता माते कशी लंक राजा सुकून हाडलेले आनी लंका दहन केलेले काणी सांगता. म्हाका सीता माते अपहरण जाल्लें कळून हांव रामाला वता. थंय पळयतना रामू लक्ष्मणू पुरा बेजारान आसतांची. तेन्ना राम सांगता, पळय हनुमंता, सीताक सोदून हाडची जबाबदार तुगेले. या काम तुज्यांनी साध्य म्हणून. आनी रामू त्याला हाता आशिल्ली मुद्दी काडून म्हाका दिता. ते हांव 2 हातांनी दवरून मिगेल माथ्या वयर दवरता आनी रामाल पाया पंदा बैसून रामाला आशिर्वाद घेवन सांगता, हांव जाल तितली वग्गी सीता माते सोदून हाडटा म्हणून हांव भायर सरता. भायर सरतरी हांव सुग्रीवाला आनी मिगेल पुरा मंगडा सैन्याला सांगता अशेशी म्हणून. आनी आमी वय सोदूच्या वतांची. घर घर समुद्र न्हंय गुड्ड गांव गांव पुरा सोदिले रे, खंय सीता माते आमकां मेळना. तशी एक दिवस तशी एक म्हयनो जाता आसता. तशी एक दिवस हांव आनी सुग्रीव विंगड गांवां वचून सोदीत आसतांची. तेन्ना मिगेल मंगडा सैन्य समुद्राला सोदीत आसतना मिगेल मंगडा सैन्य सांगतांची, आमी खाली आत्तान रामाला वचूं जायना. आमी खाली आत्तान रामाला चमकल्यारी राम मस्त बेजार करून घेता. आमी वचूं जायना. ताज्या बदला आमी ह्या समुद्रान तुड्डून आमगेल जीव कान घेवया म्हणून म्हणटना ह्या पुरा आयकून थंय पक्षींगेल रायो संपत येता. संपत सांगता कसं जालें म्हणून. तेन्ना मिगेल मंगळांची सैन्य सांगतांची, पळय आमगेल सीता मातेक कोण गे अपहरण कोण घेवन चमकला, तूं गतस्व कोण म्हणून. तेन्ना संपत सांगता, पळय हांव लंका लोकाची रायू रावणान एक चंदी बायल मनशीक उब्बार अपहरण करून घेवन चमकला हांव पळयला. तो ह्या समुद्र दांतून घेवन चमकला म्हणून. तेन्ना मिगेल मंगळांगेल सैन्याक खुशी जाता आनी तांणी लेखतांची ह्या चमगेल सीता माते सुपुरो म्हूण तांणी मिगेल आनी सुग्रीवाला येवन सांगतांची अशेंच आमकां खबर काडल्या सीता मातेला म्हणून. आनी हांव लेखता ह्या समुद्र दांतून कशी वचचें बा म्हणून. मागीर म्हाका एक उपाय येता. हांव भक्तीन रामा प्रार्थना करता, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून हांव हडू 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 जाता आनी हांव उब्बून वता. उब्बून वतरी लंक राज्या वचून पळयतना थंय एत्तल वत्तल जनाक परीक्षा करता सांची खंय रामान खंयचे जना पेटयलावे म्हणून. हांव वंचलो. इता म्हाका तसवें हांव एक मंकड नवे, हांव एक प्राणी म्हणून म्हाका सोडितानी. हांव धांवन वचून रावणाला रमणे चमकली. रावणाला रमणे वतना थंय कूड कूड पळयल्यारी छंद चेल्यो आनी बायल मनशां सांची. म्हाका तंतू सीता माते कोण म्हणून गोतना. इता म्हळ्यारी हांव सीता माते थंय पळयनी. कसं करचें बा म्हूण हांव आलोचन करता. तेन्ना म्हाका एक उपाय येता. रामान दिल्लो मुद्दी आसना ताका दाखयला कळटला म्हणून हांव तेकड वचून भायर पळयतना त्या अशोकवन थंय वचून पळयतना एक व्हडी राक्षसी चंदी बायल मनशीला उलयता आसा. पळय गो सीता, तूं काही बेजार करूं नाका. राम तुका खंडीत सोदूचे येता म्हणून. तशी म्हणटना म्हाका कळटा ही चमगेल सीता माते म्हूण. हांव धांवन वचून तिगेला वता आनी सांगता, पळय सीता माते, म्हाका रामान पेटयला म्हूण. जाल्यार सीता माते नमगना. सांगता, पळय हांव तुका नमगना. इता म्हळ्यारी ह्या रावणाल कसली खेळ आसूं पुरो, हांव तुगेलो टेना म्हूण. तेन्ना हांव मिगेल मागता आशिल्ली मुद्दी कान दाखयतना सीता माते खुशी जाता आनी सीता माते सांगता, वय तुका मिगेल रामान पेटयलावे म्हणून. आनी सीता माते सांगता जायत म्हणून. तशी हांव रावणा वयर कोपानी
हांव रावणाल वयर कोपांनी कसं करता गोतस्वा. रावणाल वयर कोपांनी अशोकवना आशिल्लो रोकू आनी पुरा झाड पुड्डी पुड्डी कोण सोडता. आनी त्या पळोवन थंय 4-5 राक्षस येतांची. 4-5 राक्षस येवन पळयतांची आनी तांणी म्हाका रुपकान गट्टी बांदून सोडतांची. गट्टी बांदून सोडतरी तांणी मिगेल बाल पळयांची. मिगेल बाल तांडिला तितली दीग वता. तांडून 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 मिगेल बाल दिग वता आनी तांणी मिगेल बालला उज्जी दिवन सोडतांची. हाका राखून बशिला हांव 2 हातांनी गट्टी बल घालून रावणाला पुरा रावणाच्या सैन्याक हांव लोकोन जय श्रीराम म्हणून ओपून वता. आनी हांव पासांव अशोकवना वचून पळोवन सीता माते कशेंच म्हूण पळोवन पुरा लंकाक उज्ज दिवन सोडता आनी लंकाची दहन कोण सोडता. आनी रामाला वचून सांगता सीता माते कशेंच म्हणू. जय श्रीराम. म्हाका काणी सांगू अवकाश दिल्लो यूथ ऑफ JSBक आनी म्हाका काणी शिकयलेलो मिगेल बापमाक. ताज्या तरी म्हाका हांगेवचे सहकार केलेल्या मिगेल्या पुरा घराच्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमकां पुरा जाणांकय दिपावली शुभाशयू. पुरा जाणांनी तावल सुकून मिगेल काणी आयकलेल्यांकय धन्यवाद. हाय, तुगेलें नांव? ऐश्वर्या. ऐश्वर्या. कितले क्लास चेडा? सेकंड स्टँडर्ड. काणी कोण शिकयलें? मिगेल बाप्पा मान. सूपर. लायक जाला सांगिल्लें. ऑल द बेस्ट. थँक यू. सगळ्यांक नमस्कारू. मिगेल नाव आयुषी भट. हांव कॅनड्रा CBSE स्कुलांत शिकता. आज हांव श्रीरामदूत हनुमंतान सीता मेळची काणी सांगता. सीताक अपहरण करून लंकेक रावणान व्हेल्ला म्हणलेल सुद्धी श्रीरामाक जटायू पक्षी निमित्त कळटा. अत्त रामेश्वरम दुकू लंकेक वच्ची कोण? हनुमंत मात्र साध्य म्हूण जांभवत सांगता. जलारी हनुमंतरा सांगला मात्र तागेल भल कळटा. तशी श्रीराम आनी सक्कड वानर सेने मंकड तू वायुपुत्र तू साधनातील विषय ना. तू सीता सोदूच्याक पावस म्हूण हनुमंता सांगताची. हनुमंतू आयकून जय श्रीराम म्हणटा आनी धीग रुंद भरती जाता. सक्कड वानर सेने मंकड आनी श्रीराम तागेल गुणगान करताची. श्रीराम तागेल चुडामणी मुद्दी काणू हनुमंताक दिता आनी सांगता या घे मिगेल चुडामणी. सीत मेळ्ळ मागीर तिक दाखय. तिक कळटा की तू श्रीरामदूत म्हणून. हनुमंतू चुडामणी मुद्दी घेवन राम स्मरण करता लंके दिकान उबून वता. वाट्यार मेळ्ळेल राक्षसाक पराजित करता करता वता. लंके पावल मागीर सन रूप धारण करून सीता सोदूच्या पळयता. अशोक वाटिकांतू एक चंद देवी स्वरूप बायल मनशी बेसून पळयता. ती बेजारारी राम स्मरण करता आशिल पळयता. हनुमंत हीच सीत म्हणून तिगे लागीं वता. सीतान हाजी फुडें हनुमंताक केन्ने पळयनी. रावणान मंकडाल रूप धारण केला म्हण ती लागता. हनुमंतून सीता पांयार पडून नमस्कार करून ती श्रीरामा चुडामणी मुद्दी दिता. चुडामणी पळोवन हनुमंतू श्रीरामदूत म्हणून सीताक कळटा. हनुमंतू विनम्र जावन सीताक आश्वासन दिता आनी सांगता आमी श्रीरामा वट्टू तुक बग्गी आपूण व्हरताची. हें श्रीरामदूत हनुमंतान सीता मेळची काणी. काणी आयकून काणी नीती कळ्ळवॅ. काणी नीती मनुष्य जिवनांतू श्रीरामाल धर्म कार्याक कशी जटायू एक पक्षी हनुमंतू एक वानर पावताची की तशीची निज जिवनांतू हांनी तांनी
तुम्ही एद्रा बशील पुरय जन देव समान कोण कंची समयार पावताची कळना याची नित्य आणि याची सत्य अत काणी नीती कळनवे तुम सकनाल मिगेल धन्यवाद कितल्या क्लास चढा तू सेकंड सेकंड काणी कोण शिकयलं अम्मा आणि पापन व्हेरी गुड लायक कोण सांगला ऑल द बेस्ट नमस्कार पैरी अज्जा थंय जेवणा कुडाबा गेलं उदर आशिल्लें भायरी मंकड रुक्कार जोखून रुक्कार उड्डून घरा भितर आयले तेदना घरा भितर येवन पुरे कॅणी खावन चमकले हांव ह्या विशयी अम्मा सांगले अम्मान सांगले ह्या काय नाही अशीची हनुमानान समुद्रा वयल्यान वचून लंका पाविलो वाटेरी सुरा सामोण एक राक्षस मेळ्ळली तिने सांगले म्हाका जोर पोट्टा भूक लागल्या आतां हांव तूं खत्ता हांव सू पळय हांव सीता माते सोजूच्या वतस म्हाका वच्च्या वाट सोडी हांव येवन जे तरी हांव तुगेलें भोजन तीन सांगले ना 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 म्हाका आत्तां तूं खावका तूं मिगेल तोंडा वचून भायर आयल्या री हांव तुका उच्च दिता तशीची हनुमंतान स्पिन्न जावन तिगेल तोंडा भितर वचून रपने भायर आयलो मागिरी वायू मागिरी वत्तर सुरसान सांगले हांव नागमाता हांव म्हाका देवतान पेटयले तुगेल परिक्षा घेवच्याक हांव तुका आशिर्वाद दिता तूं वच तेदना वत्तर आसतना सिंगिका म्हूण एकली राक्षस मेळ्ळली तिने हनुमंतान सावळी धरून केले तेदना हनुमंताक कसोनी बोलना आशिल्लें जेलारी जय श्रीराम म्हणून तिगेल माथ्या भितर वट्ट करून भायर आयलो मागिरी ती म्याल जावन पडली मागिरी वायू वेगान तो लंका पावलो भायरी लंकिनी म्हूण एकली तांगेल ग्रामदेवी हनुमंतान तिगेल लढाई हनुमंतान ढाई म्हूण एक मुष्टी मारली तिगेल तोंडार तो तेदना तशी मस्त अडचण पार करून कशी पुणी सीता मातेक मेळ्ळे पळय आतां हें हनुमानान लंका येवचें मस्त मुख्य कित्याक म्हणल्यार ते दळटाय रावण लेखत आशिल्लो मिगेल्या मात्र पुष्पक विमान आसूचे कोणाकय समुद्रा वयल्यान येवचें जायना म्हणून जाल्यार हनुमंतान तागेल हंकार पुरे छूर छूर जावन घाले आमी तशीची रामान मुंदरसून सीता रावणा मारनु सीता मातेक अयोध्या वरचे तेदना आतां आमी श्रीलंका वचची म्हूण आमी लिखता सांची थंय पुरे रामायणाचे जाग पळोवचे म्हणून हांव तुमकां त्या येवन जेतर सांगता धन्यवाद काणी कोण शिकयले काणी अम्मान शिकयले बदा मंकड इल्वा घर कಡೆ अज्जाल घर कಡೆ इल्वा इवा वय बदाव कितले केळी खाल्ली काही पुरे पुराय कितले दवरलेले 5 किसा ओय वा जाय लायक कोण सांगला चड ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम थँक यू पूरे चेडवान इतले शॉर्ट टायमान तूं स्टोरी शिकून आज इतली फ्लुएंसी सांगला म्हळ्यार तांकां एक डेफिनेटली डिजर्विंग अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तशीच आमगेले टू आसताची आज जज आसा अर्चना बाळिगा म्हणून शी इज अ लायफ स्किल ट्रेनर मस्त स्कुला वचून कोचिंग काडटा चेडवांक
ಮಂಗ್ಳೂರಂತ ಮಾತ್ರ ನೈ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂಗ್ಳೂರಂತೂ ಇವತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ आणि भटकळ हांगात हिगेल विशय सांगचे जाल्यार मस्त आसा. तशीची आमगे लोटू आसाची वंदना म्हणू तिवय मॅजिक टच म्हणून मायथॉलॉजीन तू स्टोरी टेलिंग करता आसाची सेशन्स एवरी सॅटर्डे तांगेल सेशन्स जाता आसा गुजराती स्कुलान तू. सो जोरान क्लॅप. तशीची हिशाम म्हणून आमगेले गिफ्टिंग पार्टनर हांगा डेकथलॉनांतल्यान पुरे चेडू हांकां आजी तांणी गिफ्ट वाउचर्स गिफ्ट करता आसाची. सो यू कॅन शॉप तुमकां कसं जाय ताका आमी गिफ्ट हाडीची तुमकां कसं जाय तुमगेल चॉयसार गिफ्ट चूज करीत तुमी. सो आय रिक्वेस्ट हिशाम ओनली टू गिफ्ट. तशीची आईची विनराक तांणी स्पॉन्सर करता आसाची सायकल. सो कोण विनर म्हणून आमगेले जजस मस्त डिफिकल्ट आय थिंक तुमकां कसले पेरंट्स सांगूक जाल्यार खंयच्या बेजिसार तुमी चूज केला तुमगेले मार्क्स कंटेंट. सो एक विनर फायंड आउट करूंक मस्त कष्ट त्यावे चेडूवालान तू. सो आय कॅन अंडरस्टँड. सो हाजे विशयी तुमी सांगू न्हू कोण विनर म्हणून अनाउन्स करेन. I have to thank the youth of GSB for having both of us here. आणि नेक टू नेक आशिल्लें आमकां मस्त कशें जालें असल जजींग आपोवचानच जालें आमकां. एवरीबडी वॉज पुरा जने लायक करून उलयलींची एक्सप्रेशन्स तांगेल कॉस्ट्युम्स मस्त पुरा थिंक कोण पेरंट्स आना. आनी आय हॅव टू गिव हांगा पुरा ऑल द मदर्स नीड अ राउंड applause because पूरा चेडूवान सांग तांगेले अम्मान चिकस्ट पावन हांगा येवन तांकां सांगिल्लें. डिसिजन वॉज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी. कोणाल कंटेंट क्रिएटीव जावन आशिल्लें इता म्हळ्यार सादारण पुरो चेडूवान कॉन्फिडन्स अंजनान सांगिल्लें म्हणजे देव गेन द कॉन्फिडन्स. आनी आमी हांगा बेसिकली वी जज देम ऑन द कंटेंट and the way they presented themselves. तांणी कितले तांगेल वॉयस मॉड्युलेशन कितले कॉन्फिडेंटली तांणी सांगलें ताजे वेर डिसायड कोण बाय जज कोण न्हू. वी बिलीव इट्स अमृता भट. येस शी इज द विनर. तापास जोरान क्लॅप. पुराय जनाक प्लस द विनर. एसल मस्त सेशन्स आमी कंडक्ट करताची तशी कोणाक प्राइज मेळ्ळी बेजार पावनाकाची. सो अनदर ऑपॉर्च्युनिटी ऑलवेज अवेट्स आनी एनकरेज करता बेंची चेडूवांक पार्टिसिपेशनाक. सो थँक्यू सो मच. अमृता भट ती गिरीधर भट्टाल धुवो. सो प्लीज येवन प्राइज घेवका म्हणून रिक्वेस्ट करतास. बैस इथं बैस एक पाय इकडे घाल. जोरान क्लॅप. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824243501. Please subscribe. Wow. Mom, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೋಸನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ರೋಸನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆ. असाची हिशाम म्हणून डेकेतल्यान टीम मेंबर. सो तांणी आमकां सांगता हांगा तांगेल स्टोर आनी तूं कसो पुराय आसा म्हणून. सो
just tell our audience who are watching this program, so what are the things, what is Decathlon here? Like we all know, most of them know it's the biggest store, actually sports store in Mangalore. So what do you all have over here? Good evening, Mangalore. Thank you for providing me this opportunity to speak here. Myself, Hisham, sport leader of football in Decathlon, Mangalore. So, all staff here, we are sports enthusiasts, and main objective of Decathlon is making sports accessible to all. And I really love Mangalore crowd, all are sporty people. Guys, we are here for you. So, please do visit us. And I will tell you about Decathlon. It was started in India in 2007 in Bangalore, Sarjapur. So we year by year we started expanding. We have around 70 stores all over India, and Mangalore it was started last year. So I want to pass on message to the sporty people in Mangalore who are not aware of Decathlon. Please do visit us. We have all sports, around 50 sports and 5,000 products. So please do visit us. You will really love shopping with us. And apart from this, we have coaching classes for skating, cycling, football. If you want anything to know about this, inquire about this, please call our customer care number, and please do visit us in Mangalore store. Thank you. So Hisham, could you tell us what are the different sports what you all have here? Like mast pura reasonable price anta, so offers we have, it's just like from 200, 300 and then it goes on. So which are the sports usually, not only sports accessories, but you also have t-shirts, you have caps, you have bags, sporty bags, so right? So could you tell more on the variety of things what you have here? Yeah, so we have more than 50 sports here, 50 sports, like we have mountain, trekking, golf, cycling, hiking, football, tennis, badminton, hockey, squash, more than 50 sports we have. And prices are very reasonable when compared to other stores. So we start from 99 rupees and it goes up to 5,000, 10,000, 15,000. So it's very reasonable. The main reason behind this is a main objective, main mission of Decathlon is making sports accessible to all. And yeah, thank you. Thank you so much. We are so proud to have Decathlon in Mangalore. So thank you. So that was Hisham. तशी तुम्ही हांगा येता भारत मॉलान तो फर्स्ट फ्लोर आंत आसा ह्यूज स्टोर सना अंगडने हांगा तांणी फ्री क्लासेस दिता आसाची सायकलिंग जावं स्केटिंग पुराय तुमी हांगाची शिकयतात हांगेले टीम मेंबर्स आसाची तांणी येवन हांगा क्लासेस तुमकां फ्री करताची हांगा येवन तुमी एन्क्वायरी करीत कस्टमर केअर नंबर नानंतला भारत मॉल फर्स्ट फ्लोर ಅಂತ येवन तुमी एन्क्वायरी करीत ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಳೋ ಥರನೇ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 99ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಕತ್ಲಾನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಐಟಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಕೂನಾ ಮಟಾಟ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.